एंथनी आनी जोसफीन सिल्वा वाज हांकां सर्गींचें सूख मागून इमिसाची भेट हांव समर्पितां. तेच परी आयज 75th बर्थडे उबाल्दिना पिरीस तिचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. 50वा वाडदीस 50th बर्थडे फियोना पेरेरा तिचे पासत आमी मागुयान. दोगांच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुयान. तेच परी नेशवा कोयलो आयज तें आसलेलें जाल्यार ताचो वाडदीस ताका सर्गींचें सूख आमी उतरेकुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीनो हे रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकीं सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो अग्न्याम चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, ईसा काकुतो, ईसा काकुतो, ईसा काकुतो, ईसा काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा बागयोन बनिफास तुजो रोख साक्षी तुजे मुखार आमचो शेकाय जावं. आपणें दिल्ले कोरे बावार्थाचे शिकवणेक आपल्याच रोगतान मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तोच बावार दिरान उचारूंक आनी सगल्या आमच्या कन्यांनी तो तिरायेन पाळूंक तुजे कृपेचें बळ आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून तिमोथीक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सवे आसा आनी आमकां बासायला तें जिवीत पुरगोटूंक देवाचे कुशे पोरमोने जेजू क्रिस्ताचो दोन जाल्लो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापान आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेलूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबो नासतना रात दीस तुजो उगडास कोत्ता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोल अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा कोत्तां. देखूनच
हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर, गोटायेचो, मोगाचो आनी आप दमावणेचो. म्हणटच आमच्या सोम्याच्या गोवाय कसो उबो रावंक लोचे नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोसचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावोवचे खातीर आनी आपले कृपेचें देण्या पासत. ताणें आमचे सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्यात. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सवें काला आदीं आमकां दवरलेली आसा. पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फावोशी केली. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगटणार दोन दूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कोश्ट भोगतां. तरी हांवें विस्वास सोडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला तें हांव जाणो. आनी म्हाका दवरूंक दिल्लो तेवो तो दीस हे पर्यान सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. म्हजे दोळे सोरेस्परा तुजेर उबारून लायता. सगळीं म्हणुया. म्हजे दोळे सोरेस्परा तुजेर उबारून लायता. सोर तुजें तिकान तुवें म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जबाब. म्हजे दोळे सोरेस्परा तुजेर उबारून लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयांच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात, जशे चाकुनीचे दोळे आपले गोरकानीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर सोरेस्परा आमच्या देवान आमची काकळूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. म्हजे दोळे सोरेस्परा तुजेर उबारून लायता. उद्गार उबी रावया. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, sorbespora, zoi, sorbespora, zoi, sorbespora. सुमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक वचचो ना. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, sorbespora, zoi, sorbespora, zoi, sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. साधुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोंसोत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो, ते जिनशी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगल्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर
सातूय जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतींटी जातली आनी जेजून परती पाडून तांकां म्हणलें पवित्र पुस्तकान न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय मेलेल्यांतलीं नव्यान जिवन जातच दादले तशे बायलो लग्न जायनात बगर सर्गींच्या देवदूतां सारकीं जातात मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा संबंदी पळोवया आब्रामाचो देव इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवी आसल्यांचो देव तो तुमी भोव चुकतात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्तास कोणाची पोतींटी जातली किसकी बीबी हेवो न्हू कोणाची पोतींटी जातली आयचो प्रश्न आनी बरे भाशेन एक काणी मांडल्या आनी काणी आयकल्यार तुका उजेत करूंक दिसता जे भाशेन ताणी काणी मांडल्या उजेत जावपाचीच पूण म्हाका हे काणयेचेरूय प्रश्न आसा 7 गांवांची बायल जाल्यार तेचेरूय प्रश्न आसा कित्याक काणी घडल्या बरी जेजूच फास मांडूंक जेजूक धरूंक जेजूक सतावूंक पूण प्रश्न येता 7 गोव कित्याक त्या काळाची संस्कृती जावं आमच्या देशाची आनी सगळ्यांची संस्कृती एक विधवे लागीं 7 जाण काजू जातले कित्याक पयलो गो मेलो बायल विधवा असो न्हू आनी हांव म्हणटा दर एक आवयक 7 कित्याक 14 चेडे आहलो चड कित्याक तेदोन फामिली व्हडल्यो भुरगीं जाय ती 14 पूण ती आवय आपणागे पयली पुतागे बायलेक सगळ्या भुरग्यां बरा काजोल कोतली चिंता ते तेंपा वयलें संस्कृतीक समज कितें आहलो तो अरे हे बायले लागत मुगे व्हड चेडो मेलो हे बायलेन मुगे व्हड चेड्या हायलो न्हू मुगे चेड्या हायलो मेरे बेटे को खा गई हांव हिंदी उलयता कित्याक आमगे संस्कृती हें जाता न्हू मुगे पुताक हायलो आनी तेका हांव दुसरोय दितोली तिसरोय दितोली चवथोय दितोली पांचोय दितोली सगळें हा हें जातोलें हें घोटा वयर सुवातेर कायदो वय कायद्यान पाळत हे बायलेची परिस्थिती पळयात आनी तो निमाणो 7वो आहा तो काजू जाता म्हळ्यार अरे म्हज्या पयलीं सगळे सवय मेले मरे मुगे भाव यान म्हाका कितें कोतली काजोर तोगोन जाय न्हू काजो तोकपा मोग आसूंक जाय बरेपण आसूंक जाय काळजा मनाची शांती आसा हिंगान केसो शांती सगल्यो गो दुबाव हांव केदोन वतलों हांव केदोन वतलों हांव केदोन वतलों कायदो आहा एक दादलो मेलो तेका तरी भुरगीं ना तेगे भावान तेगे वंश चलोयचें हीज हेरिटेज शूड बी कंटिन्यूड बाय हीज ब्रदर बाय मॅरींग हीज विडो पूण कितू फाटी मनीस न्हू मनीस भिरांत आसना मनीस मातशें पूण हांकडेवनी आसना हेजिटन्सी आसना आनी हे बायलेकूच चोय एकलो मेलो दुसरो मेलो ते ओस चल्ल्या पुरी न्हू एकलो मेलो दुसऱ्या दी दुसऱ्या नाका तिसरो घे रे तिसरो ना चवथ घे रे कितें ओस ती आमगे समाजांत विधवाक सांबाळप भोव एक ओजें तेका लागून म्हणणी आहा आसान नहीं होता विधवा को सहेज के रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ विडो इधर तेका लागून उज्यान जीव दितालीं नाजा हूंय होन रावतालीं दोंगरार नाजा ओरोण्यांत 7-8 गोमेलो बायल एकठांय जातालीं आनी रावतालीं थिंगा दीस काडप कित्याक ते तरी घरान दवरली ते जेवण दिवपा जाय ते न्हेसोण दिवपा जाय ते रावण दिवपा जाय ह्यो मुळाव्यो गरजो करूंक जाय त्यो उपाश दवरूंक जायना विंगळी दवरूंक जायना आनी भायल्यान पोरसां न्हिदपा जायना उक्तें पावस येयलो जाल्यार कितें करतली सो ह्यो वस्तू इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन द फॅमिली जाल्यार हें केलां तेका लागून जेजू सांगता तुमगे वाद्याचे
तुम शास्त्रूय मानून घेनाय आनी देवाची पदवी तुम सोमना ती वस्त न्हू ते इंग सोतें तिंग सोतें एका तेका तेक दिच्या आंज जाल म्हणटरी हो मोग हें काजार आनी हें मनशांचें बरेंपण कांय न्हू कित्याक व्हडांतलें व्हड बरेंपण आहा देव आहा तुजे मुखार. पूण हांव आयज ह्या शुभ वर्तमानांत 2 वस्तू वस्तोऱ्यां बाबतींत सांगूंक सोदतां. वस्तोऱ्यो शांत संस्थोल्यो सारक्यो सायलंट साफरज गोगे मार फार आनी पेट सारकी तूं पडटा आनी जायते पावटी थापोटू न्हू आती न्हू फिजिकल न्हू जायते पावट तकली गो इतली तकली खाता गो एसो कोरणी कोण तकली सारकी हें कोता वस्तोरेक पिशेपणाची दुयेंस जाता आनी आम सगळीं म्हणून ही पिशी बायल पूण कित्याक पिश जाली गोवान पिश केली न्हू थोड्या राग ये ती आयकोन पूण सोत न्हू इतली तकली हायल्या सुसेग मुठाय तो दिल ना घरांत पूण इतलें आसून रांदप केलां धुवप केलां शिकोवप केलें भुरग्यांक वाडोवप केलें भुरग्यांलें आनी सासमाय सासपायल्यान फामिलीचें सगळें काडोपूय केलां वालोर तांकां शांत सोंसताय दे आर सायलंट साफरर्स. आनी दुसरी वस्त पर्सिवियरन्स जाय तें हांव काळजीदारपण कारेज पूण हांव पर्सिवियरन्स म्हणटा न्हू. एक भुरग्यान तरी हांव एक होन सांगलें मामा तूं कितकें आसूं चिता एक होंट मारून भायर उडय डॅडी हांव आनी खूंय या बाबा ना देव चोयता जायत्यो वस्तोऱ्यो म्हटली देव चोयता तो वायट जाल म्हण जालें हांवूय वायट कर ताका हांवूय ताका स्वता घोडे तो पियोन कोत जायत घोडे तेगे स्वभाव ते जायत ताका ल्हानपण तेणे तेगे आपणागे पायक मांयक मात्तो चोयला घोडे ताका मायन मोतींक घायलो तें भुरगो आसतना इवन काजो जातना तें आहा अजून तें काडून जायना पूण तो वायट म्हण हांव म्हणटा पर्सिवियरन्स आनी पर्सिवियरन्स देवाचे भावार्थ देव चोयता. आमगे जावप कितें म्हजे दोळे सर्वेस परत तुजेर उबान लायतलो तेगले दोळे आमचेर आहाय तो चोयता कोण कितें कोता कोण केश कोता आनी कित्याक कोत्तें. ताका लागून आयज ह्यो 2 वस्तू शिंकुया वस्तोऱ्यांक गेलें सायलंट साबर आम मातशें कितें जालें आम बुंको लागताय व्हडल्यान बुंकताय पूण वस्तोरचो की तूं सोंसताय पूण दुख्खाची वस्त इतलें सोंसून कोण कोश्ट तो बदलो ना दादली सोंपेपणी बदलो नाय तांकां स्वता ती सोशिता हांव आनी सोंसयतो ती आनी दूख दितो ती वाडयताय दोबरादान तिबरादान चडयताय दूख दिवपाची तांक आनी पर्सिवियरन्स टील द वेरी एंड कित्याक देव जाणा कितें हे हितूंत बायले आनी ऑप्शन ना काजो जा म्हळें जायत्यो बायलो एकलो घो मेलो दुसरे पाट काजो जायनाय कित्याक जायनाय पळय मोग आहा पूण ती जाणाय ह्या पयलीं काजरांत दे हॅव गॉन थ्रू हेल आनी इफेर्न आनी इफेर नाका हेंची इफेर्न मेल तें पुरो मुटाय दुसरे पाट कित्याक आनी थोडी काजो जाता आंबोण हांवें केस मोग हेंगे चंय केस बायल काजो जाली आमगे तोंड रोखडें आमकां जाता न्हू माणग्या परी कितें ओपन आसा तेन्ना ओपन आहा उलोवपाक कित्याक काल जाली भुरग्यां लागत जाली आसतली भुरग्यांक एक पांय मेळटलो तेगे फुतूर सेक्यूर जातलो फ्युचर सेक्यूर जातलो ह्या पासत काज जाताय आयज जे नीत करूं येयले तांकां एक्चुली पुनर्जीवनपण ना म्हणून जालें पूण हें नीत केलें सगल्यांनी जे काजू जाले तेंची म्हणजे काजार वायट आनी हो कायदोय वायट हांव कायदो वायट म्हणा पूण जे भाशेन हो कायदो इम्प्लिमेंट कोताले दॅट इज वायट म्हणजे कोणा सुटका ना कायद सांगतात घो मेलो घोवागे भावांत एक काजो जावपाक जाय अरे भायले खुशाल जाले इंचार ना तेसो बी कांय ना जावपाक जाय म्हळ्यार जायच आम शास्त्र सांगता तर हें सोजमूंक आनी जिवंक ह्या मिसा बेटेन करपा मागूं बिटोने गायन गावया C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41.
आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात हांव येता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात हांव येता आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा दोशी लागली तोशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातनीक मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दबावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर बॉनिफास तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्यास आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यान सत्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बॉनिफास तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे असक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन पडजळयताय देखून सर्गींच्या दुता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता धोवी 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 अवराचो सर्वेस्पर तूं धोवी 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 अवराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भोवल्या बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोर्राची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जिवन चलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आम्हा समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुणो जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रचवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या द्रुमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवें जेमतेर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जिविताचे उदक जिविताचो उंडो कोमयांच्या वेळा आमी गायन गावया D23 D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग्यचे तारेल्यारू जिविताचो उंडो घेवचे उगेल्यारू आमचो वखून कामेला तुका बिबू आशेगा आमचो वखून उगेला तुका काबूगा
मनशान मोचे आवाहन देऊल्या केन्ना सकाळची लागा पोलीस मोचे सोरची आयल्या कोई केन्नाच दुखेचो ना आमचो वतनो तानेला तुका बिहू आशेता आमचो वतनो तुकेला तुका काबू गावडेता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा बॉनिफास तुझ्या भाग्यवंत रॉक्साक्षान तुझे सेवेंत विस्वाशान कोश्टा मन्नान जैतिवंत तुवें केलोय आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्या सोर पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार Per pesur,